कुणा इंडस्ट्रियल इस्टेटीत चौथीचे निमतान पराडकर फर्निचर्सान खासा लाकडी देवारे तयार केल्यात। वेगवेगळ्या आकारांचे आणि डिझायनांचे देवारे पळोवंक आकर्षक दिसतात। थळावा आमदार मंत्री गोविंद गावडेन कुणा ह्या नव्यानूच सुरू जाल्ल्या पराडकर फर्निचर्साचे उक्तावण केले। आज पराडकर फर्निचर्स हेज्या मॅन्युफॅक्चर फॅक्टरीचे तेजे बरोबर शोरूमाचे आज हांगसर उद्घाटन जाल्लें आसा आनी खास करून आज आमची आद्य संस्कृती जी म्हळ्यार फर्निचर आमी आज वेगळे वेगळे स्टायलींनी करता ते परत आमकां मेळपाक लागिल्ले आसात। ही एक आनंदाची गोष्ट जावन आसा। शोरूमाक ह्या तांच्या वर्कशॉपाक एक विजीट करून आपल्याक जाय तशें मनसोक्त जसो फर्निचर जाय ते तुमी करून घेवचें आनी ह्या गोंयकारांक वयर काडचें अशें हांव समस्त गोंयकारां कडेन मागतां। 2017 जुलैन आमी प्रोडक्शन सुरू केलें। आतां जवळ जवळ 1 वर्ष आमकां पूर्ण जाल्लें आसा आनी चतुर्थीक लागून आमी खास लाकडी देवारे केल्ले आसा। आमच्या कारखान्यान आमी प्रामुख्यान गोवन जे टिपिकल गोवन फर्निचर आसता ओल्ड स्टायलीचे ते सगळे आमी तयार करता। जी गोष्टी आता कोण तयार करिना किंवा आउटडेटेड अशें म्हणटाले ते आमी परत सुरू केल्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। वास्को हॉलांत वाठार वास्को पुलीस स्टेशना खाला हाडचो वेर्णा पुलीस स्टेशना खाला नाका म्हूण थंयचो लोक मागता। दर्यावेळ लोक आनी ट्युरिस्ट येवन आपल्याक जाय ते करून चल्ले। वेळ प्रसंगाक वेर्णाच्यान पुलीस येता म्हळ्यार बाजार उलगता। लोक म्हणटा ते मनान वास्को लागीं पडटा। कांयच ना जाल्यार खंय दाबोळेक पुलीस आउटपोस्ट तरी घालचो। वास्को हिंगा वेर्णेसून पुलीस येता म्हणल्यार बहुत बरो टायम लागता। हांव म्हणटा आमची सोरशी आहा ती रंगावी आहा ती काडून वास्को घायल्या आनी आय डोंट नो वाय दॅट स्मॉल बेल्ट इज लेफ्ट इन वेर्ना। म्हगेल रिक्वेस्ट आहा तो वेर्ना पळय आहा ती आमकां काडून वास्को घालचे आनी तूं म्हणटा म्हाका आउटपोस्ट फॉरेन दाबोलीम जायो कित्याक पॉप्युलेशन लोकां वाडत गेलां आनी हो दाबोल जर आउटपोस्ट जालो जाल्यार पुलीस देखून एक्शन रोखडे बेगीन पावतले। वेर्णेसून अर्दे वरान देखून पुलीस पावनाय वरान पावनाय आनी आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जातात। एक धाकलोसो आमगेलो गांव आहा थिंगा आमगेले जाय ती इलिगल जाताय। लोक दुसरे लोक खंयसून येताय थिंग घेवन एक पिकनीक स्पॉट आमी एंटरटेन करताय नो प्रॉब्लम तुमी आमच्या पिकनीक कराय पूण देर इज अ टायम रेस्ट्रिक्शन। हिंगा लोक 8 येयलोलो रातभर थिंग रावताय पिताय सिगरेट ओडटाय। सिगरेटीन कित्या सोऱ्यान कित्या ते आमी नकय। आमचे गांवाल्याचेर स्वताचे एक बायलेचेर बॉटल मारलेली आहा केस धरून ओडलेले आनी आमी जेन्ना तेंच्या आंगार घेतकच ते आमच्या आंगार येतात आनी मागीर आमी जे बगर कॉल करता तेमचो म्हणल्यार वेर्णासून पुलीस येता म्हणून भरपूर टायम जाता। रातचे चेडवांक घेवन येताय 8 सुमार येताय आनी 11 पासून 12 पासून आसताय बॉब मारताय। आमकां सामके त्रास जाताय। आमचे भुरग्यां पासून आमकां त्रास जाताय। ल्हान भुरगीं अशीं बिचीर भोंवतना तें पळयताय सगळें पळय जाता पळय तें आनी बॉब मारताय ते भुरग्यांक घेवन येताय कोणाक घेवन येताय ते आनी तशें जालीं 11 सुमार मुगेल घोव ते सायडीन गेल्लो तांकां सांगलें हे भाशेन हे गांवां तुमी कोण नाका वसाय म्हणून तेन्ना ते एकल्यान कोण तरी घोवाची बाटली मारली आनी ताका स्टीच पडले। Very terrible because children who are still growing and they are seeing all these couples coming and doing all nonsense over there. There's condoms found, injections are found, drugs are being at the cross which we respected, and there's a heritage this thing fort which is being destroyed by these people, and it's terrible to see such things happening over there. Our children are being corrupted with this nonsense, and we tried our best to stop these people, but they come and they attack us in a very bad way. So we would like the police people to do something good and save our village and the heritage of this Goa place. Verna we have given and they had promised us protection. But they come sometimes and sometimes it is non-stop. So we are just asking them to please follow up with this matter before our children gets affected with this. Give a commercial break.